नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि दिप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। मुळगाव शिवोलकर माणव वाठारात कार आणि दोन मोटरसायकली मदीं जालो अपघात, दोग जाण जाले गंभीर जखमी। मडगाव एका भांगराच्या दुकानाची फटीचे नेफ्ट स्क्रीनशॉट दाखवून 3.56 लाखांची झाली फटवणूक। या प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढलो तपास केला सुरू। सुमार 15 दीस जाले दिवसाच्या पोड्ड्या वाठारात फुटल्या उदकाची पायपलायन, दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदकाची चल्ल्या नाशाडी, थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। मेगा प्रकल्प आड कारापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्ले आंदोलन म्हळ्यार गोयची बदनामी आणि ताच्या फाटल्यान आसा राजकारण म्हणटात दामू। जाल्यार दामून केल्ले वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न म्हणटा राजेश। पणजूणचे जिल्हा पंचायत वांगडी नारायण लाडू मांद्रेकार संवसाराक अंतरले, कासाच्या आतकांत मांद्रेकारांक आयले मरण। आणि एमपीच्या सुवातेत आशिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाची ऑर्डर, बुधवारा पुतळो स्थलांतरीत करपा खातीर जातली खासा बसका। पुतळो काडच्या वेळार पुराय दक्षिण गोंयांत आसतल्या हाय सेक्युरिटी टास्क फोर्स आणि वाडयल्या सीआयएफएसची गस्त। आता खबरो विस्तारान। मडगावच्या न्यू मार्केट वाठारातल्या भांगराच्या दुकानात 3,56,000 रुपयांची फटवणूक जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। गिरायक आशिल्ल्याचे नाटक करपी मनशान फटीची नेफ्ट व्यवहाराचो स्क्रीनशॉट दाखवून भांगराची सरपळीत ताब्यात घेतली आणि दुकानांतल्यान पळ काढलो। हे संबंधी मडगाव पोलिसांनी केस नोंद केले आणि फुडली चौकशी सुरू आसा। फाटल्या सुमार 15 दिसाच्या दिवसाच्या पोड्ड्या वाठारात उदकाची नाशाडी चालू आसा। भर रस्त्याचेर उदकाच्या पायपलायनीक गळती लागल्या। पायपलायनीक लिकेज जाल्ल्यान दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवन ताची नाशाडी जाता। पळया। एके वटेन कांय वाठारांत पिवपाच्या उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचे पडटा, मात दिवचलचे भर मेन रस्त्यार उदक व्हांवून वतानाय दिश्टी पडटा। 15 दीस जाले तरी पायपलायनीची दुरुस्ती करपा कडेन कोणाचेच लक्ष नाशिल्ल्याचेय कळटा। ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा। ह्या बेजबाबदारकेक लागून थळाव्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामा बाबतीत हुस्को उक्तायला। आणि इथे बोर्डे मेन रोडवरती एक पाण्याचं पाईपलाईन जे आहे ते पूर्णपणे 15 दिवस झाले ते वाहतंय, उठलंय, त्याच्यावरती काही लक्ष दिलेलं नाही आहे आणि पाऊस पडल्यामुळे ते कळतही नाही। आता 2-4 दिवस जेव्हा पाऊस बंद झालाय तेव्हा कळतंय की ते पाणी साठून राहिलंय, तिथे खड्डा झालाय, त्या खड्ड्यात जे पाणी साठलंय त्या पाण्यामुळे काही कळणारही नाही आहे बाईकवाले येऊन कसे पडू शकतात किंवा काय होऊ शकतं। प्लस पाण्याचा एवढा निचरा होतोय की पाणी आपल्याला मिळत नाही आहे, तर ते पाणी तिथे फुकट चाललं आहे। तर PWDवाल्यांनी जे काही काम केलं आहे किंवा काही त्यांना जर समजतं आहे की पाणी वाहतं आहे तर त्यांनी ते लवकरात लवकर येऊन काम पूर्ण करावं आणि ते जे वाहतं आहे ते पाणी बंद करावं आणि तिथला पाण्याचा साठा विसरला की तिथे कळेल लोकांना की निदान खड्डे आहेत तर त्या खड्ड्यातून जाण्यापूर्वी साईडने जावं किंवा ॲक्सिडेंट होऊ नये याची काळजी घ्यावी। सो प्लीज लवकरात लवकर ते पानी बंद करा, काहीतरी त्याची सोय करा। इतना पानी का छींटा पड़ता है, पीने वाला जाता नहीं है, बच्चा के स्कूल का टाइम में पानी का छींटा पड़ता है और कि जो निकलता है मजदूर वही सब दिक्कत पड़ता है। कितने दिन से चालू है ये? हो गया आपका 15 से 20 दिन होगा, 20 दिन हुआ ये चालू है। हाँ चालू है ना, ऐसा 20 दिन से चालू है पानी का, कोई देखने वाला नहीं। रिपेयर भी नहीं करते? नहीं, रिपेयर करा था, एक दिन सीमेंट डाला था, सीमेंट से उखड़ गया, सीमेंट उखड़ गया, सीमेंट से फिर पानी जगह आने लगा, देखो दूसरा जगह आने लगा पानी, उधर छोड़ के इधर से पानी निकलने लगा। उधर पाइपलाइन में फॉल्ट है? हाँ पाइपलाइन में फॉल्ट है, इधर भी जाता है तो पानी इधर भी कभी ऐसा। तुम इधर रेंटेड रूम पे रहता है? हाँ रहता है। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।
हणजूणचे जिल्हा पंचायत वांगडी तसेच भाजप कार्यकर्ते नारायण मांद्रेकार संवसाराक अंतरले. मंगळारा सांजे मांद्रेकारांका काळजाच्या आताकान मरण आयले. तांच्या अचकीत मरणाक लागून हणजूण मतदारसंघात दुःख पातळ्ळां. दुःखद गजाल आमच्या गांवांत घडलेली आसा. खरें म्हटल्यार उलोवपाक शब्द ना. आमचो मित्र बाब नारायण मांद्रेकर जो अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जिल्हा परिशद मेंबर आसलो तो आज आमच्या मदीं ना. सांजचे 7:30 वरांचेर सुमार आमचें जे देवूळ आसा कुट्टेश्वर देवस्थान थंय तो सदांच आरती करतालो. त्या आरती सोंपोवन तो खंयच्या तरी एका हॉटेलान च्या पिवपाक गेल्लो. थंय सडनली तो कॉलेप्स जालो आनी खरें म्हटल्यार सांगपाक उतरां ना. तो तेजे थंय आमच्या मदीं तो आज ना. हांव मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळची. एक असो मनीस जो सदांच सगळ्या लोकां बरोबर आसतालो. खंय तरी पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसून सुद्दां आमी सगळे एकामेकाक हडकून मेळोन मिसळून सदांच आसताले. लोकांच्या गरजेक सदांच पावणारो असो मनीस आज अकस्मात रित्या आमच्या मदीं ना जाल्लो आसा. हांव मागता देवा कडेन की तेज्या आत्म्याक शांती लाभ. मेगा प्रकल्पा आड कानापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्लें आंदोलन म्हळ्यार गोंयची बदनामी आनी ताचे फाटल्यान राजकारण आसा. हे भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्लें वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न आसा अशें गोवा फॉरवर्डचे म्हणयारे राजेश कळंगूटकार हांणी म्हणलां. दामू नायक हांणी कारापुरा वचून आंदोलन करपा खातीर दिल्ली कित्याक वचचें पडलें तें कारापूरच्या लोकांकडल्यान जाणून घेवचें अशें कळंगूटकारांनी मागलां. मुख्यमंत्री आणि ते सहकारी योग्य प्रकारे ताजेर तोडगो कितें आसता ताजेर काडटले. लोकशायेनी भितर सगळ्यांकच अधिकार आसा. पण विरोधा खातीर विरोध करप हेंय तितलें जावं नये हाची सगळ्यांनी दखल घेवंक जाय. आनी म्हणून तातूंत भितर जे योग्य आसा की कितें अयोग्य आसा हाची शहानिशा सरकारान करपाक जाय. सरकार ते बरे भशेन करतात. तातूंत भितर योग्य ते निर्णय घेतले. गोंयचें नांव देशान सगळे जगार सगळे कडेन सर्च केले बरोबर तुका पयलें नांव गोवा येता. टुरिस्टीक बरें डेस्टिनेशन थंड हातूंत भितर कितें म्हणटा तें हॉलिडे डेस्टिनेशन बी म्हणून आनी सुशेगाद गोवा बी म्हणून तांकां पाड जाल्लें जाय म्हणून ते थंय वचून करतात न्ही. ताका थंय म्हणजे तांकां थंय वचून ते एक नॅरेटिव्ह तांकां एक फिक्स करपाक जाय. ते नॅरेटिव्ह फिक्स करतात तांच्या दृश्टींतल्यान की नॅशनल लेवलाचेर ताका दिलें की गोंयच्या नांवाची बदनामी किंवा आमी कितें तरी करतात अशें दाखोवपाचें आसा. तितलेंच आसा. सगळें तें राजकारणच चलता. सो ताजेर हांवें उलोवप बरोबर येवचें ना. तुमी मुख्यमंत्र्याक हाच्या संदर्भांतल्यान विचारात कारण त्या संदर्भांतल्यान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले. आझाद मैदानाचेर शेकड्यांनी लोक आनी त्यो ज्यो आमच्या कारापूर गांवांतल्यो ज्यो सातेरी आसात त्यो थंय पावच्यो नासल्यो. एक तुमकां प्रश्न आसा की तुम्ही जे हे लोकांच्या भावनांचो जी फकाणां करतात, लोकांची जी चेष्टा तुम्ही चरयल्ले आसात ती बंद करात. कारण कोण बेकार ना थंयसर 100 दीस वचून बसपाक आपलो काम धंदो आनी आपलें सगळें सोडून थंय वचून बसपाक. ल्हान भुरगीं ती जाणटी पर्यंत थंयसर उपोशण आंदोलन करपाक बसलेलीं आसात. तुमच्यो भावना मेल्ल्यो आसात आनी उलट ह्या विशयाचेर वेगळ्या पद्धतीन एड्रेस करचें सोडून तुम्ही सांगतात की हे जे चल्लां ते पॉलिटिसायझेशन चल्लेलें आसा म्हणून. आतां तुमकां लज दिसपाक जाय आसलेली. अरे ह्यो आमच्यो गोंयचे लोक हे गोंयचे स्वाभिमानी भूमिपुत्र हे. तुम्ही त्यांच्या बद्दल जर अशे जर उच्चार करता आसत जाल्यार खरें म्हटल्यार तुमची म्हाका जाल्यार कीव येता. राग येवच्या पेक्षा कीव येता. चडू मद आसचो न्हू, माज मनशाक जास्त आसचो न्हू. जेन्ना योग्य वेळ येता तेन्ना योग्य निर्णय देव घेताच आनी ते बीन जातलेंच. तशे उच्चार करू नाकात. तुमकां जर खरीच जर त्यांच्या बद्दल भावना आसा, खरें जर त्यांच्या बद्दल आपुलकी आसा जाल्यार हांव विनंती करता भारतीय जनता पक्षाचे जे स्टेट अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी तांकां वचून कारापुरा वचून मेळचे, त्यांची विचारपूस करची आनी तांकां विचारचें की तुमकां जंतर मंतराचेर कित्याक वचचें पडलें. आमी हांगासर गोंयांत आमचें सरकार नासलेलें काय म्हणून विचारचें. मुद्दामहून नाक दाबून तोंड उगडपाचो प्रयत्न करू नाकात. एक गोष्ट लक्षात दवरात.
गोंयांत पयलेच फावट एक अजाप घडपाचें आसा. एमपीएच्या सुवातेत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्लो. ह्या प्रकरणात न्यायालयान संबंधिताक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्ली. त्या उपरांत थळावे आमदारांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. मजगतीं छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. ताच्या पयलीं पुतळो दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत करपा खातीर खासा बसका जातली आनी ह्या काळात दक्षिण गोंयांत सुरक्षेच्या बाबतींत कडक व्यवस्था जातली. हाय सेक्युरिटी टास्क फोर्स आनी सीआयएफएसूय तैनात आसतले. तो पुतळो उबारलो गेलो, ताका आमची परमिशन नसली म्हणून कोर्टाक सांगले. त्याच्या उपरांत कोर्टान एक ऑर्डर काढली की जो पुतळो ते उबारलो गेलो तो पुतळो थंयच्यान काडचो आनी त्या उपरांतूय ती ऑर्डर जी आसा ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट केली गेली ना. ती इम्प्लिमेंट करूंक ना म्हणून परत एमपीए हायकोर्टान गेले आनी त्याच्या उपरांत एक 6 जुलयाक एक मिटींग जावची आनी ती मिटींग स्वता कलेक्टर जे साऊथाचे त्यांनी कंडक्ट करची आणि त्या मिटिंगेन SP साऊथ आणि बाकीचे ऑफिशियल्स इन्क्लुडिंग एमपीएचे जे ऑफिशियल असले त्यांना घेऊन ती एक मिटिंग जावची म्हटलेले. त्यानुसार मिटिंग कंडक्ट झाली आणि आयज कलेक्टरान जो मिटिंगेचे मिनिट्स असले ते हायकोर्टान सबमिट केले. फाल्यां सांजची परत ह्याच एमपीएच्या शिवाजी महाराजांचो पुतळो आहा त्या संदर्भातच एक फाल्यां परत सुनावणी आसा. ती सुनावणी फक्त इतल्याचेर आसा की पुतळो थंयच्यान काडल्या उपरांत तो दवरप खंय तो व्हरप खंय. सो शक्यतो ह्या हाचेरूच तेचेर चर्चा जातली अशें सध्या तरी दिसता. पण एक नक्की आसा की जो रिपोर्ट सबमिट केलो गेलो तेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आसा तो काडलो वयतलो आनी गोव्यान फर्स्ट टायम अशें जातलें की एक पुतळो काडच्या खातीर गव्हर्मेंटान फूल साऊथ गोव्यान एक हाय सेक्युरिटी प्लॅनिंग ही केल्ली आहे. एक टास्क फोर्स केल्लो आहा तयार. त्याच भायर CISF हेंकाय बी सेक्युरिटी खातीर एमपीएच्या जाग्याचेर नेमलेले आसात आनी एमपीएचा जो एरिया आसा प्लस वास्कोची जी एरिया आसा ती सगळी अंडर हाय सेक्युरिटी दवरली वयतली. ज्या दिसा हो पुतळो काडलो वयतलो त्या दिसा एकंदरीत साऊथ गोव्यान प्रत्येक जे मेन जी जागा आसा त्या जाग्याचेर पोलिसांची हाय सेक्युरिटी दवरपाचो एक प्लान काडलेलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सध्या तरी जी कोर्टान प्रोवायड केल्ल्या त्यानुसार कळटा. मुळगांव शिवोलकार वाड्यावयल्या रस्त्याचेर कार आनी 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकलीक धपको दिल्या उपरांत कारीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बसलो. अपघातात कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालां. दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. दिवचल असनोडे ह्या मेन रस्त्याचेर मुळगांवच्या शिवोलकर वाड्याचेर हो अपघात घडिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात बुधवारा सकाळी 9 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा. हो अपघात नेमको कसो घडलो ते कळपाक मार्ग ना. मात एक जी 4 व्हिलर आसा जी दिवचलच्यान असनोडेच्या दिकेन वताली ती 4 व्हिलरीन सरळ उजवे सायडीच्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान ती जी 4 व्हिलर आसा ती पुरायपणान फुडले वटेंतल्यान काबार जाल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थंय आनीक 2 मोटारसायकली पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो. एके मोटारसायकलीचे तर फुडले व्हील लेगीत तुटून पडिल्ले. ह्या अपघातात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात ज्यो मोटारसायकली आसात ताचे वयले 2 जाण दोनूय मोटारसायकली वयले मेळून 2 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार जे मोटारसायकलीचे व्हील सुटला ते ती मोटारसायकल चलोवपी जो आसा ताचो एक तो गंभीर जखमी जाला आनी ताचो एक पाय मोडिल्ल्याचें कळटा. हो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक स्थळा वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्यो मोटारसायकली आसा त्यो असनोडेच्यान दिवचलेच्या दिकेन येताल्यो आनी जी 4 व्हिलर आसा तिणी ओवरटेक करतना ह्या मोटारसायकलीक धपको दिलो आनी उपरांत लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे पुलीस घडणूक थळार पाविल्ले आसा. घडणूक थळाचो पंचनामो लेगीत केल्लो आसा. जे जखमी जाल्यात तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात आनी तांचे विशीं अजून नेमकी म्हायती मेळूंक ना. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
दिवचलचे वावटी न्हंयचेर बांदिल्लो बांद आनी पायपूल कमकुवत जाल्ल्यान मोडपाचे वाटेर आसा. एकाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं बांद आनी पायपूल दुरुस्त करचो नाजाल्यार मोडून तरी उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वावटी हो कारापूर सवण पंचायत वाठारात येवपी एक ल्हानसो वाडो. वावटी वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयचेर 45 वर्सां पयलीं सरकारान बांद बांदला. वसंत बांद अशी ह्या बांदाची वळख आसा. ह्या बांदाचेर पायपूल लेगीत बांदला. सुरवेक पसून बांद आनी पायपुलाच्या देखभाली कडेन आडनदर जाल्ल्यान दोनूय बांदकामाची सामकी अवतिकाय जाल्या. बांद आनी पायपूल मोडपाक पावला. आता बांद बांदलेलो आसा पळय इरिगेशन डिपार्टमेंटान बांदला, पण 1919 बांदलेलो आसा. ते मनीस येता दोन आतां गेले, बाबाराणो आसतना करून घेतलेले आसले. पण आतां कितें जालां, हो येवन लाकडां चड पावसाक बसता आनी मोडटा. हो 2 नंबर जो पोल आसा तो सारकोच आतां ह्या बांदाचो हे जाल्लो आसा, मोडलेलो आसा. फुडें आतां वयरसून केन्ना तुका लोक येता वयता. वयर कितें आहा? हो बारीकसो तेंच्यांनी एक बांदाचेर ब्रिज केलो, येवपा वचपाक जाय बाबाराणे म्हणून आपल्या लोकांक आनी आमकांय. पायपूल हय पायपूल फायदो जातलो म्हणून. पण आतां कित्याक चडशे लोकां कडेन गाडयो जाल्ल्या कारणान हिंगा कोण चड चुकवारूय येतात. पूण डेंजर आहा तो. हय डेंजर म्हणजे केन्ना कोसोन पडोंक शकता. जे लोकांक सुद्दां तो सकयल देंवल्ले आसा. पूण बाबाराणे म्हणजे माविंगचे आदले सरपंच. हय पयलींचे सरपंच आसले. हो माविंग्यान येता. अर्थ आमकां खूब कितें म्हणजे आमचे वाटेचे व्हांवतीन आनी अर्थ म्हावळिंग्यान पडटा. म्हणजे कारापूर सरवण आनी माविंगे पंचायत. दोनूय पंचायती. आतां बांदाचे खांबे कितें जाले म्हणटा? हे बांदाचे खांब्याच्या मुनांसून सारकेच कमजोर जाल्ले, म्हणजे तेजे सिमेंट वचोन ते हे जाता, तुटून पडपाचे हेका आसा. म्हणजे बांद जेन्ना आडायता तेन्ना स्टील फळयो घालतात न्हू. आता 8-9 वर्सां जाली तेंच्यांनी सकयल कॉस्मे कडलो बंद केल्ल्या कारणान थंय नवो चालू केलो, बंदारो बांदलो तेंच्यांनी. आनी हेका काय पळयत ना. आतां पळयच ना. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आसा, एक तर तेंच्यांनी तो तोडून तरी उडोवपाचो, नाल्यार कोणी त्रासान पडोंक शकता किंवा परत तरी रिपेर करपाचो. बांदचो ना जाल्यार मोडून उडोवचो. म्हणजे कोणाकूच त्रास ना तेजे. पण तुमी कोणाक कळयल्यात बी? आमी ते येयल्ले त्या मनशांक 2दा सांगले सर्वे करपाक येयल्ले. ते गेल्या वर्सा सुद्दां येवन पळोवन गेल्यात. पूण रिपेरिंगाक कोण लक्ष घालिना. लक्ष घालिना. पण हांगासर कसली तशी वायट घटना बी केन्ना घडल्या? तशी केन्ना जावंक ना. पण सांगून होतो कित्याक आतां हे आतां जे जाल्ले आसा तेजे वयल्यान केन्नाय कोणी चुकारू आनी पावस चड जालो जाल्यार कोणी हे येता वयता न्हू. तो वयलो पायपूल डेंजर आहा. पायपूल डेंजर म्हणजे जी पायपां आसा पळय तेजे वयर 3 त्या पायपांक लागूनच तो उरला, ना तो केन्नाय कोसळून पडोंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. मंगळारा मोले चेक पॉइंटाचेर एका गाडयेंतल्यान सुमार 100 किलो दुबावित गोमांस पुलिसांनी जप्त केला. ह्या प्रकरणात ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला आनी पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. मास धरलेले हे मित्तलाला प्रॉपर्टीन. ह्या थंयच्यान सगळे काबार जाले, रोड ब्लॉक केलो, सगळे आख्खे गोंयचे आमचे बजरंगी एक जाले, गांवचे लोक एक जाले. थंयच्यान आमकां कितें आतां तरी बंद जालें आसतलें म्हणून आमकां रस्त्यार देंवचें पडचें ना. पण आयज आमकां फोन येयलो अशें की लोकलांनी हांगा परत आनी एक गाडी जाली, ती बी सेम ते मित्तलाला प्रॉपर्टी सायडींतल्यान ते चोरेच्या वाटेन तशें क्रॉस करून ही गाडी खाली करून थंयच्यान ते बायकार मास घेवन मुखाल्ल्यान भायल्या भायर हे अशें व्हरप कितले सांच्यान तेजे चालू जातले काय आयज हे आमच्या भाई कडल्यान कळ्ळां. सो हेज्या मुखार आमकां सारकें अलर्ट रावचें पडलें. आमी ह्या घाटाच्या रोडान फुडें वयताले, मोलेच्यान एक 1.5 किलोमीटर मायस रोड आहा, थंय वयताले तेन्ना ही गाडी थंयसर उबी आशिल्ली एक, आनी तेजे सायडीन आनी एक 2 व्हिलर आशिल्ली. म्हणून आमी थंय गाडी उबी केली आनी म्हणलें मातसो आमकां तांकां पयलींच्यानूच दुबावलो आमचेर तेंचेर आमचो. म्हणून आमी उबी केली आनी तांकां विचारलें की कितें करता काय म्हणून. ना म्हणपाक लागलो काय ना बिश्टें रावल्या म्हणना फुडें आमी मोटरसायकलीचेर कितें आसा, पोटली कसली आसा काय म्हणून विचारली. तो म्हणपालो म्हाका तो बैलाचे रेड्याचे मांस आहा म्हणपालो भितर. रेड्याचे मांस आहा म्हणना फुडें थंयसर नेटवर्क ना, त्या प्रॉब्लमाक कोणाक हांगसर फोन करपाक मेळना, पुलिसांक किंवा कोणाक फोन करपाक मेळना.
म्हणून थंयसून पुलीस स्टेशनाचेर येवन हांगसून एक हवालदार कोण का PC कोण आशिल्लो ताका घेवन वचोन तांकां ते दाखयलें थंयसर ते नंदरण गांवान पयलीचो गांव आशिल्लो थंय ती गेट आसा थंयसरूच ती गाडी हाडली भितर घातलेली गेटी भितर गेटी भितर नाशिल्ली गेटीच्या भायर आशिल्ली गाडी पूण एक कोण तरी तांगेलो एक जाण एक आसा व्हडलोसो तो व्हडल्यान उलयता की तुजें कितें आहा तें सेटलमेंट करया म्हणून आमी तुका कोण शामील आसा हांगा तो सांग म्हणून सांगलें कोण आसा तो सांग म्हणून आमी विचारता म्हणून ताका ना म्हणपालो तो तेजें नांव आमी सांगपाक शकना म्हणपालो पूण स्पॉटाचेर जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हाका तो म्हणपालो की तुगेलें कितें आसा तें सेटल करया म्हणून कळ्ळें न्हू तुगेलें कितें आसा तें सेटल करया म्हणून कित्याक आमी हिंदू आमी ह्या हितून कितले जाण आशिल्ले ते गाडयेन 3 जाण जेंट्स आशिल्ले आनी एक लेडीज आशिल्ली ते कोण आयवो बिवो जे कोण पुलीस थंय केसी सांबाळटाले तेंच्यानी पयशे घेतले आनी तांकां काडल्या भायर त्या मित्तलाक म्हणटात आनी अजुनूय तेजे पळय धंदे चालू आसा हे मित्तलाचे धंदे तेज्याच रस्त्या वयल्यान गाडी कशी वयता ते परतून आतां बायकान आतां चालू केले तेंच्यांनी आनी हेंची नजर खंय आसा तर आनी पुलीस कितें एक्शन घेता तर तेजेर आतां तुम्ही ह्या संदर्भात जे संदीप निळबाळकर तुमी कितें एक्शन बी घेवपा खातीर पत्रव्यवहार आतां करता सगळे भुरगे मेळून पत्रव्यवहार करतले हांव बजरंग दला कडेनूय मागता की ते निंबाळकराचेर कितें ती एक्शन घेवपाक जाय म्हणून पुलिसान परतून घालपाक जाय म्हणून बरोवन घालपाक जाय म्हणून सारकें आनी आमी लोकल भुरगे आहा ते घालतले तेजे कडेन बरोवन पुलीस स्टेशनार परतून तेजे हे करपाक बरोवन दितले पळय बाकी कडेन सगळ्या बॅन आसा गोवा गव्हर्मेंटान आमचे बीड कॉम्प्लेक्स हे केल्ले आसा अशें कांय ना की आमी टोटल बॅन करूं ना जे कोणाक गोमांस खाता तांकां खातीर आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हें केलें आसा इतलें आसून जर भायल्यान येता जाल्यार गव्हर्मेंटान तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें तेंच म्हाका म्हणणें आहा आमी जे गाडये सकट कोण हाडटा पळय तांकां सोडचे ना आनी हरशीं म्हणून आतां 3 जाणांक धरला पळय तांकां आमी कशेंच सोडूंक दिवचे ना आनी कोर्टानूय प्रोड्यूस करूंक दिवचे ना तेंच्यांनी टोटल ह्या हितून लोकल कोण मनीस आहा भायले कोण मनीस आहा कोण दबाव आहा हे सगळें आमकां कळपाक जाय इवन पुलिसाचेर सुद्दां कोण दबाव घालता कित्याक घालता हो सगळो हो खुलासो जावंक जाय आनी गोंयभरच्या लोकांनी आयकून घेवपाचें मोले हायवे म्हणटा ते बंद करतले आमी हेच्या फुडें 1 किलो सुद्दां गोमांस दिसले आनी थंय कितें आहा पळय हांव पंचायती कडेन शॉर्टकट वाट हांव पंचायती कडेन सरपंच आसा आमचो बाब की थंय एक सर्वे लायन CCTV कॅमेरा लावपाची गरज आहा अत्यंत आनी ती लावंक जाय ते थंयच्यान भरपूरशे येता पळय स्कुटर घेवन येयल्ले म्हणून आयकोंक येयला नमस्कार आमी मोल्या चिकनाग्यार आसा ज्या जाग्यार आज बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी इको वाहन थांबोवन तेका गाडी आडोवन पुलिसा स्वाधीन केल्ली आसा आनी तितून गोमांस जवळ 100चे वयर किलो गोमांस हांगा धरलेले आसा संबंदीत जे आसा ते हांगा फोंडेचे बेपारी आनी तेंचे बाकीचे सहकारी हे हितून गुंतलेले आसा आनी तेजे बरोबर एक महिलाय हांगा तेंचे वांगडा आसली महिलेन हांगा पलायन केल्ले आसा महिलेची चप्पल बी गाडयेकून आसा आनी महिलेच्या शोधात आतां सध्या पुलीस आसा हांकां तिगांकूय हांगा ताब्यान घेतलेले आसा आनी हे गोमांस जे आसा ते आमचो एनिमल हजबंड्रीचो डॉक्टर कृष्णा गांवकर हांणी हांगा तेजो पंचनामो करून हांगा हे बैलाचें मांस म्हणून तेणी सांगलेलें आसा आतां सद्याक तांकां अशें येता हांगा बजरंग दलाचे जे कार्यकर्ते आसले हांगा दोनी झेडपी धारबांदोडा आनी सावडेची झेडपी हांगा दोगांय झेडपी हांगा असलेले जे हिंदू म्हणून ते हांगा हजर आशिल्ले आनी तेणी सांगला की जो हांगा पनिशमेंट आसा तांकां जेन्ना कोर्टान प्रोड्यूस करता 100 150 200 हे फायन पडटा तांकां तेन्ना ती सरकारान ही फायन वाडोवची तेणे करून असले जे हे आसा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक ते बंद जातले अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर पर्णेकर माउंट मेरी कोपेला लागसरच्या हेरिटेज झोनात 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस येवपाचे आसात. ह्या बांदकामाक TCPन मान्यताय दिल्या अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचें म्हणणें आसा. प्लॉटात भितर वचपाक दिल्लीकारांनी पारंपारीक आडो आशिल्लो तो म्हणला देखून आयतार 19 जुलयाक हेरिटेज वाटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचो असो हुलो सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मारला. पळयात. माउंट मेरी चेपला लागीं हें कोपेल जावन आसा इस्टेट आर्कोलॉजी मोन्युमेंट. आतां हो एक हेरिटेज झोन आनी आमी वयर दोंगरार आसा. ह्या हेरिटेज झोनान हिंगासर एक 50,000 प्रॉपर्टी आसा. थिंगा प्लॉट्स केल्या हे प्रॉपर्टीन हे वाटेन दावे सायडीन
हेरिटेज झोनान पडटा ती आनी त्या प्लॉटान 3 व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता आनी ती कन्स्ट्रक्शनां TCPन एप्रुवल दिल्या आनी ह्यो 3च आमकां कन्स्ट्रक्शनाच्यो फायली आयज पर्यंत मेळ्ळ्या आनी ती जावन आसा फार्म हावजां 3 व्हडली ही पळय ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर आनी तिका सुमार 15 रूम आहा एक हावजाक आनी हे रूम कितें म्हूण आहा फ्रूट स्टोर मॅन्युअर स्टोर आनी सगळें आहा आनी सगळ्या रुमाक एक टॉयलेट एटॅच आहा आनी हे 3य फार्मार राजस्थानाचे आनी दिल्लीचे ते आतां थिंगासान येवन हिंगा फार्मींग करतले आनी तांकां सारके क्लियर TCPन लायसन्स दिला हे पळय TCPन ते फार्म हावजांक लायसन्स दिला दिल्ली वाल्यांक आनी ही जमीन जावन आसा ऑर्चर्ड स्टेट आर्कोलॉजीचें परमिशन घेयनासतना ह्यो TCPन फायली केसो पास केल्यो दिल्ली वाल्यांच्यो टांक्यो बीन बसोवपाक हे आमचो ट्रेडिशनल आडो आसलो व्हडलो तो मोडला बाउंड्री वॉल कोणाचेंच परमिशन ना हे आतां हे दुरीक एक हेरिटेज वॉल एक वर्स जालें हे मोडल्यार हे सायडीन JCB गायन JCB काम चलता भितर झाडां बाडां जायत कातरलीं तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडून पंचायत पुलीस चर्च अथॉरिटीज हिंग येवन तांकां एश्युरन्स केलोले की हे वॉल बांदतले म्हूण आनी तेमी सांगलोले बांदून पोते दितले म्हूण पूण आयज पासून हे वॉल जावंक ना आनी ताका लागून हे एक्सेस जायत उजार जाता हे जावपा जायना कित्याक हे वॉल कोणाच्यान हात लावपा शिरीपणा की आर्किओलॉजिकल हे ते ताका लागून आमी आतां डिसायड कोत्ताय कित्याक जायना कोणाक कोण ना म्हूण आमी लोक एकठांय जावन आस्तेशें तें दवरूंक सोदताय की 19 जुलय हे म्हणजे 19 10:30 वरांचेर आमी एकठांय जावन हिंगा हे वॉल बंद करपाचें आनी कोण जाताय तितल्यांनी येवपाचें कित्याक आमगे हेरिटेज आमगे इंटॅक्ट करूंक जाय. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपार